वजन माप खात्यान राज्यात धाड घालून लेबल नाशिल्ल्या वट्ट 650 सिगरेटींची बॉक्सां जप्त केली। दक्षिण गोंयांत 490 जाल्यार उत्तर गोंयांत सुमार 157 सिगरेटींची बॉक्सां जप्त केल्ल्याचे दक्षिण गोंय वजन माप खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले। कंज्युमर कंप्लेंट ह्या विकाक आम्ही इम्पोर्टेड सिगरेटाचो ट्रायल केल्लो। तेतून साउथ गोवान आम्ही 2 केसी बुक केला। रफली अराउंड 490 पॅकेजीस ऑफ सिगरेट्स आम्ही सीज केल्ले आसा। सिमिलरली नॉर्थ गोवन सुद्धा 2 केसी बुक केल्ले आसा आणि 157 पॅकेजीस सीज केल्ले आसा। तुम्ही हे पॅकेजीस पळयत जाल्यार हे पॅकेजीसाचेर कांयच ना डिक्लेरेशन, नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, month and year of import, MRP, customer care address आणि country of origin। तर हे सगळे सिगरेट पळयत जाल्यार हेंचेर कांयच ना। आणि हे आमचे हुक्का फ्लेवर म्हणटात हेजे कस्टमर केअर एड्रेसच ना। ही बीन सिगरेट ओके। कितली आता टोटल आहे कॉस्ट? कितल्याचो माल जप्त? कॉस्ट बेसिकली एमआरपीच ना। एमआरपी ना। सो बेसिकली आम्ही जज करतले कशे चालू उरतले। ही आमची ड्राईव्ह चालूच आसतली। प्रत्येक महिन्याक आम्ही एक केसी करीत आसा इम्पोर्टेड गुड्साचेर बी। काल आम्ही एक केस बुक केलेली आसा दावेली भितर विदाउट डीलर लायसन्स आसतना तो रिक्षा मीटर विकतालो। तर आम्ही 8 रिक्षा मीटर सीज केल्ले आसा।